तशें दिनेश मणेरकार हे दोगूय जाणां पयले तरी इतलेंच खातीर एक बरें पुस्तक प्रोडक्शन वायज एक बरें पुस्तक काडलां आनी तातूंतले लेख जरी सुबोध असले एलिमेंटरी प्रायमरी जरी असले तरी ते दिसता की लोकांनी चडांत चड लोकां मदीं वचपाक चित्रकला हे संदर्भात आमकां चड कांय वाचपाक मेळना त्या संदर्भात अशे तरेची जागृती हे पुस्तक करूंक शकतलें अशें म्हाका दिसता. श्रीधर हो एक समाजसेवक एक चळवळी मनीस एका तेंपार कोंकणी पुस्तकां पॉप्युलर करपा खातीर एक दोन तीनच नांवां आमच्या लक्षांत येतलीं. श्रीधर कामत सुद्दां धामस्कार दिवाळे अंगात सुद्दां धामस्काराची सुंदर दिसताली आनी आतां श्रीधराची चित्रां आमकां सगळे कडेन दिसतात. तो बऱ्यो आयामी कोणान ताचो उल्लेख केला अष्टतासा तातूंत भितर नाटक आसा दिग्दर्शक तो लेखक तो समाजसेवक मेळ्ळो वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावुरता ताका लागून ताजे चित्रांत भितर एक धार आसा अशें म्हाका दिसता. ही जी तांणी तांची ल्हान ल्हान चरित्र बरयल्यात ह्या लोकांक पब्लिसिटीची गरज ते स्वताच खूब महान पूण तांचे चरित्र लोकां मुखार येवन तांची जीण लोकां मुखार येवची गोंयांत भितर इतले महान कलाकार तयार जाल्यात हे एक करता दुसरे कडल्यान गोंयच्या कलेचे दायज लोकां मुखार येवचे हो ताचो हावेस खूब तोखणायचो अशें म्हाका दिसता. अजून गोंयकारांक किंवा लोकांक चित्रकला समजना संगीत कोणें तरी उल्लेख केलो संगीत कांय प्रमाणात समजता इतल्या खातीर तुमकां जर राग जरी समजनासले तरी मातसो उलयता आसतना जर सूर जर मातसो जर इबाडलो जाल्यार लोकांक ताकडेच लक्षांत येता. पूण चित्रकला ही बेसुरी जरी आसली तरी ती कळना कारण ताच्या खातीर एक स्पेशल ट्रेनींग लागता. संगीत सुद्दां आयकुपाक कान तयार जावचे पडटात पूण चित्रकलेक एक स्पेशल ट्रेनींग लागता आनी तें ट्रेनींग आमकां तशें सोंपेपणी मेळना. तें जाणा जावन घेवपाक जाय तें समजून घेवपाक जाय ताजे खातीर चडांत चड चित्रकला आमकां ती मेळची म्हळ्यार खूब बरी पळोवपाक मेळटा. क्रिस्टीस हो एक जागतीक कीर्तीची संस्था जी ऑप्शन्स करता आनी ही जेन्ना बातमी येता तेन्ना आमच्या कानार पडटा हो चित्रकार फाटल्या वर्सा फ्रांसीस न्यूटन सौद बरें ताचें चित्र 47 कोटी केलें आनी ताजे कांय दीस पयलीं वासुदेव गायकवाड चित्र केलें 29 कोटी. तेन्ना ह्या चित्रकारांची चर्चा जाली गोंयकारांनी ओके 39 करोड आनी 10 कोटी वाडयलो हाचो अर्थ अशें एक गोंयकार आसा आमचे मदीं जे आनी एक चित्र ल्हान आशिल्लें न्यूटन सौद हाचें चित्र 3 फूट बाय 5 फूट ह्या चित्राक जवळ जवळ 47 कोटी जेन्ना आयले तेन्ना ताची चर्चा जाली आनी एक गोंयकार चित्रकार म्हणून आमकां ताजी एक खूब अप्रूप ताचो अभिमान आमकां दिसलो. तशें पळोवपाक गेल्यार गायतोंडे हो नागपुराक जल्मला फ्रांसीस न्यूटन सौद हो साळगांवचो पूण दोगूय जाण देशांतले एक सामके नामनेचे चित्रकार देशांत ज्यांची आजूय नांवां येतात तांची चर्चा जाता आनी वर्ल्ड तांकां जागतीक नामनां आसात. ताका लागून श्रीधर कामत आनी हे खरीच बरी गजाल. न्यूटन फ्रांसीस न्यूटन सौद हांचे बद्दल खूब अश्यो वेगवेगळ्यो वदंता तांकां आंतरराष्ट्रीय म्हणटात हे सगळे जाणात पूण तो खूब कॉन्फिडंट. ताचे बद्दल एक बारीकशी गजाल सांगची जाल्यार 1942 वर्सा जेन्ना स्वातंत्र्य लढो मोठ्या प्रमाणाचो आशिल्लो आनी मुंबय जेन्ना आंदोलन पेटिल्लें तेन्ना तातूंत तो क्वीट इंडिया मुवमेंटान वांटेकार जालो. ताका लागून ताका जेजेंतल्यान काडून उडयलो. ताका सांगिल्लें तुका हांगा प्रवेश आमी दिवचे ना. तो घरा गेलो ताची आवय ही टेलर दर्जी आशिल्ली आनी तिणें आपल्याल्या कपडे कापपा खातीर एक कार्डबोर्ड हाडिल्लो ताजेर ताणें चित्र काडलें आनी तो परत ताणें थंय निश्चय केलो आपूण परत जेजेंत वयतलो. ताज्या नंतर जेजेंतल्यान काडून उडयतकीर 6 म्हयने भितर ताणें मुंबयन आपलें पयलें प्रदर्शन भरलें आनी त्या प्रदर्शनाची इतली नामना जाली. विशेशतः आज हांव सकाळीं अभय सरदेसाय कडेन उलयतालो हो आर्ट इंडियाचो संपादक गोंयकार आनीक ताजे कडल्यान हांवें समजून घेतलें की ताजेर पयलो रिव्यू कोणें बरयलो जेन्ना फ्रांसीस न्यूटन सौदान हें पयलें एक्झिबिशन जेन्ना बरयलें तेन्ना टायम्स ऑफ इंडियान ताजेर पयलो रिव्यू आयिल्लो. तो बरयलो शिवेंजर आनी वॅन लेडेन हे 2 नामनेचे चित्रकला समीक्षक तेन्ना टायम्स ऑफ इंडियान बरयताले. ताणें एक म्हत्वाची उतर बरयलें. ताणें म्हणलां अजून मेरेन भारतीय हे भारतातले पळय स्थापत्य जी पळय आसात जी पोरणी अजंठा अलोरा हाजे बद्दल
वाचताले ताजे बद्दल मोठो अभिमान बाळगताले. पूण आतां भारतीय चित्रकलेन अभिमान दिसपा सारको एक नवो इतिहास घडटा, एक नवी क्रांती घडटा आनी एक नवो भारतीय चित्रकार उदयाक आयला. ताणें जेन्ना अशे तरेन बरयलें तेन्ना भारतीय लोकांचें लक्ष ताचे कडेन गेलें आनी ताचे फाटोफाट 1948, 1950 आनी 1953 हे 3 वर्सां सेगीत फ्रांसीस न्यूटन सौज हांणी मुंबयन चित्र प्रदर्शनां भरयलीं आनी ताची खूब नामना जाली, ताची खूब चर्चा जाली. लक्षात धरात जेजेंतल्यान भायर सरून 6 म्हयने भितर एक चित्रकार बरयता आनी परतो आपण ते कॉलेजींत प्रवर्तना म्हणटा आनी स्वता तातूंत शिकता, स्वता नवे प्रयोग करता आनी तातूंतल्यान खूब कॉन्फिडंट तो स्वता बद्दल कोणें तरी म्हणलें की तो जागतीक लेवलाचो स्वता कित्याक मानतालो, तो स्वता मानतालो आपूण जागतीक लेवलाचो चित्रकार. आनी अशे वेळार जेन्ना ताची प्रदर्शनां जाली, ताचे रिव्ह्यू छापून आयले तेन्ना देशांतले जे म्हत्वाचे जे आर्ट कलेक्टर आशिल्ले तातूंत भितर सयाजीराव बरोडेचो राजा ताणें स्वता आपल्या म्युजियमान ताची कितलीशीं चित्रां घेतली. आनी पिकासो जेन्ना पळय मेलो तेन्ना पयलेच खेपे ताणें स्वता जाहीर केलें की पिकासो नंतर तो सगळ्यांत व्हडलो जागतीक चित्रकार हांव आनी ताणें म्हणलें आय एम द ग्रेटेस्ट. सो ताका लागून आनी ही चर्चा जाली. गायतोंडे आनी फ्रांसीस न्यूटन सौज हे गोंयकार एका बरोबर ताणें खूब नामने मेळयली, पूण दोगूय जाणांची प्रकृती ही वेगळी. आनीक गायतोंडे हो आध्यात्मीक, ताजो एक आध्यात्मीक गुरू आशिल्लो आनी ताच्या खुबशे चित्रांनी हो आध्यात्मीक ताजो पळय जो कितें मानसीक जो पळय विचारांचो असो चित्रांनी येता, तो शांत तरल अशी चित्रां ताची. आदरणीय रंगमंच, त्या रंगमंचाचेर विराजमान जाल्ले सगळे मानादी, फुडें समोर बशिल्ले भोवमानादी, परत एकदा माये मोगाचो नमस्कार, येवकार. उदो सांगिल्ले प्रमाणे सृजनरंग हातूंत गंधूय आसा. हे 14 दिग्गज गोंयचे कलाकारांचे शब्दचित्र आनी हातूंतले एकूय कलाकार हांगा आतां हयात ना. ताणें जें कर्तृत्व गाजयलां ताचें म्हजे कुवती प्रमाणे शब्दचित्र मांडपाचो हांवें प्रयत्न केलो. आनी म्हज्या जिवनांत जेन्ना हांव जल्मा आयलो आनी वाडत रावलो, तरूण जालो तेन्ना म्हज्या शालेय जिवनांत दर एक मळार गोंयांत प्रतिभावंत व्यक्तिमत्व जल्माक आयले. रवींद्र बाब केळेकर, उदय बाब भिमरे, मनोहर बाब सरदेसाय, नागेश बाब करमली, चंद्रकांत पेणी, पुंडलीक नायक, विनायक बाब खेडेकार हे कांय मुखेल साहित्यीक. संगीत आनी नाट्य मळार दिनानाथ मंगेशकर, मास्टर दत्ताराम वळवयकर, रघुवीर दादा नमशीकर, नरहरी बाबा वळवयकर आदी. क्रांतिकारक सुटके झुजारे लक्ष्मीकांत बाब भेंब्रे, पांडुरंग कोळकार, प्रफुल्ल बाब प्रिवळकर, जनार्दन बाब शिंत्रे आदी. चित्रकला क्षेत्रांत तर आतां नांवां घेतल्या प्रमाणे म्हजे गुरू लक्ष्मण पै, दिनानाथ दादा सिद्धार्थ, प्रफुल्ला डाबुणकर, वामन नावेलकर आनी खूब रामचंद्र कामत, मारियो मिरांडा आदी. तर गोंय कला महाविद्यालय जेन्नाच्या कला अकादमी कॉलेजीने BFA बॅचलर ऑफ फायन आर्ट ही चित्रकलेची पदवी घेतना मुंबय युनिव्हर्सिटीची म्हाका फेलोशीप मेळ्ळी. खूपशे नामनेचे कलाकार केल्यात आणि त्यांनी सिनेमा, नाटक, संगीत, वादन, कला या क्षेत्रांत भारतात नामना मेळयल्या आणि तांची अपूर्वाय आणि तोखणाय बी जाल्या. त्या मानान चित्रकला क्षेत्रांत गोंयचे कलाकारांचे चड उलयले वचना. तशें पळयल्यार चित्रकला हो प्रकारूच लोकां भितर चड रुजूना किंवा लोकप्रिय जावना अशें म्हाका दिसता. ताका कांय कारणां आनी गैरसमजूय बी आसूं शकतात. चित्रकार म्हणलो की कुर्तो, पायजामो, खांद्याक झोळी, झोळयेन कांय कागदां, किशोलां, रंगपेटी, केस, दाढी वाडिल्लो, हातांत सिगरेट घेवन आपल्याच विचारान गुल्ल जाल्लो असो मनीस दोळ्या मुखार येता. ही छबी कदाचित साहित्य, वाङ्मय आनी सिनेमांतल्यान समाजांत पातळ्ळी आसली. सांगपा म्हणल्यार कलाकार आनी तातूंतले तातूंत तो जर चित्रकार आसलो जाल्यार ताजे बद्दल कांयशी उत्सुकता
कुतूहल आणि भय हेही बी समाजात दिसता. चित्रकाराच्या सृजनतेबद्दल सदांच एक कुतूहल असताच, पूण ताच्या अनिश्चित जिणेबद्दल मात भंय दिसता. एका भुरग्यान जर आपूण चित्रकार फुडें हांव चित्रकार जातलो अशें ताच्या बापायक सांगलें जाल्यार ताच्या बापायक चिंता फुडें कशें जातलें ह्या म्हज्या चल्याची हाची चिंता सुरू जाता. सर्वसामान्य मनशाचो हो गोंदळ फक्त चित्रकाराच्या जिणेबद्दलच तितलोच ना, पूण ताच्या कले बद्दलय बी ताचे बद्दल गोंदळ आसा अशें म्हाका दिसता. ताणें काडिल्ल्या चित्रांचो अर्थ कितें, मुखेलता तें समज एब्स्ट्रॅक्ट शैलीचें चित्र आसलें जाल्यार ह्या चित्राचो अर्थ सांग म्हाका पळोवया असो प्रस्न चित्रकाराक हमखास विचारलो वता. असोच एक प्रस्न म्हाका म्हगेल्या मामान, जो एक शिक्षण तज्ञ क्षेत्रांत व्हडले पदार आसलो, ताणें विचारलें. तेन्ना हांवें ताका म्हणलें, मामा तूं जेन्ना भिनसेन किंवा किशोरी आमोणकराच्या गायनाक वता आनी ती अशीच एक कठीण रागदारी गायता तेन्ना मात तूं तिका सामको उत्स्फूर्त दाद दिता. ताई तूं हें कितें गायलें गे हें म्हाका सांग अशें विचारना. कारण जरी तूं शास्त्रीय गायन शिकूना तरी तुजें कान त्या सुर समजुपाक तयार जाल्यात. सूर बेसूर हाची तुका जाण आसा, पूण चित्रकले बाबतींत मात तुजी नदर तयार जावंक ना. म्हणून तुका ह्या चित्राचो अर्थ कितें अशें विचारचें पडटा. खंयच्याय कलेचो आस्वाद घेवपाक ताका ती समजुपाची नदर कान हाची संवेदनशीलपणा तयार करपाची गरज आसता. तेन्नाच ती कला समाजांत रुजूं लागता, फकारूं लागता. श्रीधरबाई उजवाड आयला हांव म्हाका पुस्तक म्हणून पळयना, एक संशोधनात्मक ग्रंथ अशें नदरेन पळयता. कारण हें पुस्तक चाळटना आनी ब्लद वाचतना म्हाका अशें दिसलें हें निखळ कॉपी पेस्ट न्हय, हाच्या फाटल्यान तकालस आसा, संशोधन आसा, नदर आसा. ताच्या फाटल्यान हें काम करपा फाटली एक तळमळ आसा, एक नमळाय आसा, आपल्या दायज आनी परंपरेक दिवपी पाळो आसा. ह्या नदरेन पळयत जाल्यार व्हडल्या एका कला परंपरेच्या दस्ताऐवजाचें एक आमकां संदर्भ ग्रंथ कसो फाल्यां उपकाराक पडूं येता असो हो ग्रंथ अशें हांव मानतां. श्रीधरबाई दृश्य कलेचेर आपूण उलयला, शिल्पकलेचेर उलयला, परफॉर्मिंग आर्टाचेर उलयला आनी कांय प्रमाण इतिहासाक हात घाला. कदंबकालीन इतिहास, ताच्या आदलो इतिहास धरून काही चित्रांचो आलेख घेवन आमकां ह्या पुस्तकान जी कितें म्हायती दिल्या ती आज आमकां खूब गरजेची आसा. काळाची गरजेची गरज भागोवपी आसा. भाशेक भास म्हणून सिद्ध करपाचे दीस फाटीं गेले. भाशेक सक्षम करपा खातीर साहित्यीक चळवळीचे दीस रचनात्मक आमचे मुखार वचत आसा. भाशेक साहित्याकूच न्हय, शिक्षणातूय आमी समर्थ करपाक जाय म्हणपाचे दीस फुडें वचत आसा. पूण जेन्ना संशोधनात्मक कार्य शिक्षणीक मळार चालू आसता आनी कलाकार आयज निखळ परफॉर्म करिना तर आपल्या कले कडेन संशोधनात्मक नदरेन पळयता, ताचेर विचार करता, उलयता, बरयता. अशा वेळार संशोधनात्मक वृत्ती आमचे भितर वाडल्या. अशा वेळार कोंकणीन वेगवेगळ्यो ज्ञानशाखा आसात. ज्ञानशाखा, संगीताची ज्ञानशाखा आसूं, वैजकी मळावयली ज्ञानशाखा आसूं, सायकोलॉजिकल ज्ञानशाखा आसूं, खंयची ज्ञानशाखा आसूं, कलेच्या मळावयले वेगवेगळ्यो ज्ञानशाखा आसा. ह्या ज्ञानशाखांचेर अभ्यास करतना जे आमकां संदर्भ ग्रंथ लागता, जे आमकां संदर्भ पुस्तकां लागता, ही सोदतना आमकां कोंकणी खूब कमी मेळटा. कोंकणी कोरा कॅनवास हांव जेन्ना वाचतालो, चित्रकारितेचें पुस्तक कोरा कॅनवास 2 फावटी वाचलें मुद्दम. क्लिश्ट विशय पूण बरे तरेन ताणें तो मांडला चित्रकलेचेर. तेन्ना केन्ना तरी हांवूय चिंततालो एका चित्रकारान अशे तरेन आमच्या कोंकणींत हें हाडचें म्हणून. आनी तें भाग्य आज ह्या पुस्तका निमतान आमकां पळोवपाक मेळटा. श्रीधरबाई तुमकां खूब खूब परबी. म्हाका चित्रकलेच्या पुस्तकांत उलोवपाक आपयला, रोखलाक हात मारता.
एकाच विशयांत हांव नापास जाता ती म्हणजे चित्रकला. चित्रकला म्हाका काडपाकूय येनाशिल्ली, चित्रकला म्हाका आवडय नाशिल्ली. फुडें कितें जालें तेन्ना पळय हांव बरोवपाक लागलो, चड करून प्रवास वर्णनां बरोवपाक लागलो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें प्रवास वर्णन बरोवपी लेखकाक एक चित्रकलेची चित्रभान आसपाक जाय, चित्रकलेची जाणीव आसपाक. प्रयत्न करून कश्ट करून पुस्तकां वाचलीं, ज्ञानेश्वर नाडकर्णी सारको समीक्षक वाचलो, प्रदर्शनां पळयलीं, म्युजियम्स पळयले आनी म्हजें चित्रभान वाडलें. हॉलंडाक वतकीर हांव फक्त विंडमिल्स पळयले ना, एम्स्टरडॅमाक विन्संट वॅन गॉचे जे पळय हें आसा आनी राफायलाचें आसा तें पळोवपाक पावलो, तें हांव पळयलें. बार्सिलोनाच्यान 2 वरां वचून रेल्वेन मालागा त्या पिकासोच्या गांवांत गेलो, ताचो म्युजियम पळयलो. पिगारेसो म्हणटा त्या गांवांत साल्वादोर दालीचे म्युजियम आसा, तो पळयलो. इटली राफायल, मायकेल एंजेलो आनी लिओनार्ड दा विन्सी. आनी पॅरीस तर तुमी जाणात, लुवराक 1 दीस 2 दीस कितलेय दीस थंय रावचें. ह्या म्हज्या प्रवास वर्णनांनी जेन्ना हांव पळय एम्स्टरडॅम म्हणजे हास्ते हॉलंड म्हणून एक कितलेशे वर्सां पयलीं बरयल्लो लेख आसा, तातूंत वॅन गॉचो उल्लेख सुद्दां ना. नवें जें पळय पुस्तक बरयलें तातूंत वॅन गॉ आसा. त्या पुस्तकाचें शिर्षकूच अशें विन्संट वॅन गॉचे हॉलंड. आनी विन्संट वॅन गो वयली एक हायकू हांव तुमकां वाचून दाखयता. वॅन गो विशीं सांगता. हळवो रंग म्हणटा हांव वॅन गोचो आवडटो रंग. हळवो रंग म्हणटा हांव विन्संट वॅन गोचो आवडटो रंग. तांबडो रंग म्हणटा वॅन गो हो म्हजो आवडटो चित्रकार. आनी निळो रंग म्हणटा हांवूच विन्संट वॅन गो. विन्संट वॅन गो सामको दुर्दैवी. तें एक चित्र लायमाक गेलें, सामको कफल्लो मेलो. तो म्हणटालो म्हज्या चित्रांतल्यान म्हजे रंगूच उलयतले. प्रत्येक रंगाक स्वभाव आसता. कांय रंग उष्ण आसता, कांय रंग थंड शीतल आसता, कांय रंग ताजे टवटवीत आसता, कांय रंग शांत आसता. हळव्या रंगात माखिल्ली ताची सूर्यफुलां, ताची मळब, निळें मळब, उकडील्ले बटाटे खावपी शेतकामती, ऑलिव्ह आनी सायप्रस हे रूख, असो विन्संट वॅन गो. मागीर साल्वादोर दाली हो चित्रकारामधलो सिग्मंड फ्रॉयड. ताजे मेल्टिंग टायम म्हणून हड्याळ वितळटा एक चित्र आसा. सुंदर चित्र याद जातलें दोळ्या मुखार हाडात. तो म्हणटालो कला ही खाद्य वस्तू, इट्स अ इडिबल आयटम. काळ वितळता ही संकल्पना स्टीफन वॅन गो हाजे परस आमच्या स्टीफन हॉकिंग्सा परस कितलीशी पयलीं साल्वादोर दाली आपल्या चित्रांतल्यान मांडली. पिकासो म्हणटा यू हॅव टू वेक पीपल अप टू रिव्होल्युशनायज द वे ऑफ आयडेंटिफायिंग थिंग्स. यू हॅव नॉट टू क्रिएट इमेजेस दे वॉन्ट एक्सेप्ट अ वर्ल्ड दॅट इज वॉट दे थिंक इट इज. फुडें तो म्हणटा आय हियर स्टोन्स cry. I hear cry. Bricks cry, trees cry, rivers cry, nature cry. I hear the inner voice. रंग, तरांतराचे रंग. या आमच्या स्पेनाचे नाव तर अशें की पाब्लो पिकासोचो स्पेन. ताजे पयले हें मातशें तें चेंज केलें. रंगांदळ्या बच्च्यान बच्चेच न्हय स्पेनाक. संबंद रंग